म्हादय लवादाच्या आदेशा प्रमाण गोंय, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तिनूय राज्यांक उदकाच्या मागणे खातीर डीपीआरान नव्यान सादर करपाक सांगल्या। या आदेशा प्रमाण नव्यान डीपीआर तयार करपा खातीर कर्नाटक सर्वेक्षण करता। जर तांणी कसलेय नवे बांदकाम करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यो जाल्यार आमी कोर्टान अवमान याचिका सादर करतले अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता। ना एक्झॅक्टली कितें जालां फाटल्या 3-4 दिसां पासून प्रिंट मिडियांतल्यान म्हादय नदी संबंधी न्हंयचे संबंधी बेसिना संबंधी आणि बंधाऱ्या वगैरे संबंधी काही बातमी येवच्यान तेवच्यान येत आसात। सो एक गोष्ट आमी लक्षात घेवपाक जाय की 2014 ट्रिब्युनलाची ऑर्डर जाल्ली आसा आणि त्या ऑर्डरीनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटका आणि गोवा हांकां काही डायरेक्शन्स दिल्ले आसात आणि ती डायरेक्शन जी आसा पळय न्ही त्या अनुसार तिनूय राज्यांनी वागपाक जाय। ती कंडिशन्स टर्म्स कंडिशन कितें आसा ती मानपाक जाय। त्यानुसार तांकां आमकांय बीन एक म्हटल्यार डिमार्केशन नवीन डीपीआर सादर कर म्हटला। जुनो जो डीपीआर दिल्लो आमी दिल्लो, महाराष्ट्रान दिल्लो, कर्नाटकान दिल्लो, जातूंत खूब मोठ्या प्रमाणात उदकाची मागणी केल्ली, हें सगळें रिजेक्ट केल्लें आसा ट्रिब्युनलान आनी ट्रिब्युनलान रिजेक्ट करून उदकाचें वांटप थोडेंशें केल्लें आसा ते ऑर्डरी प्रमाणे आणि त्यानुसार नवीन मागणी करपा खातीर डीपीआर जो आसा पळय न्ही तो प्रत्येक राज्यांत करचो असो म्हटला। सो तो डीपीआर करतलो जर जाय जाल्यार थोडेशें डिमार्केशन करचें पडटा। आमी बी डिमार्केशन घेतिल्लें आसा। आमच्या हातूंत म्हादय बेजीन जे आसा पळय न्ही तातूंत भितर आमी सादारणशे 6 ते 10 सुमार सायट्स आमी पयलीं 59 म्हटिल्ले, पूण तातूंतली इमिजिएटली ऑन प्रायोरिटी आमी सादारणशे 8 ते 10 सुमार सायट्स आमी आयडेंटिफाय केल्यात आनी ताजें आमी डिमार्केशन आतां सुरवात केल्ली आसा। तशेंच त्या पद्दतीन तांणी डिमार्केशन सुरू केलें आसतलें, कारण डिमार्केशन कित्याक करपाक जाय? डीपीआर करपाक संबंदी।